दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे। मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझा दास बोधासी त्वा बोधवावे। अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। महाराजया सद्गुरु रामदासा। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अनेन प्रियतां देवो भगवान् जानकीपतिः श्रीरामचन्द्र पूर्वेशाम् अस्माकं कुलदैवतं। श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। ये सद्गुरुराया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। भक्तगण हो, ह्या आमगेल आनंद यात्रा या आध्यात्मिक रूपांतू आनंद यात्रे खातीर सामील जालेल सर्व सभासदांगले आणि श्रोत्यांगेल आम्ही मनापासून स्वागत करतात। श्री समर्थ रामदास स्वामी सज्जनगड हांनी आमकां या यात्रे खातीर आमंत्रण दिल्या, प्रेरण दिली आणि आम्ही सगळीं आयली।
असले यात्रेंत येवन पावच्याक आनी मुखार कायम टिकच्याक सुद्दां पूर्व सुकृत लागता. ही यात्रा म्हळ्यार नेमकें कल्लें. आमी हांग कल खातीर आयल्यां ती कसली करची आसा ती, कशी करची आसा ती. ही यात्रा आमकां कसलो आनंद चाखच्या दितली हें सगळें आतांच क्लियर करून घेवया आमी. यात्रा म्हळ्यार प्रवासू जाल्यार प्रत्येक प्रवासू यात्रा आसना. आध्यात्मीक उन्नती खातीर केल्लेल्या प्रवासाक मात्र यात्रा म्हणटात. पिलग्रिमेज ही यात्रा ऑनलायन वर्च्युअल श्रवण यात्रा आसतली. आमी आमगेल्या घरांतूच आरामान बसून जाल्यार आमगेलें मन मात्र तत्पर तरल दवरून आमगेल्या मनानेच करची ही यात्रा. आमी देहान बशिल्ले कडेच आसतलीं जाल्यार प्रत्येक दीस मनान मात्र यात्रेन मुखार मुखार वतली ऊर्ध्व गतीने. म्हळ्यार स्वताची प्रगती करून घेतची. आठवड्यांतान 2 दीस आमी ग्रंथराज श्रीमद दासबोध ह्या श्री समर्थ रामदास स्वामी सज्जनगड हांणी खास आमचेच खातीर बरयल्ले ग्रंथाचें वाचन करतलीं. हो मूळ ग्रंथ मराठीन बरयला समर्थांनी. ताचेर अनेक संतांनी भाष्य टिका बरयल्या जाल्यार ती टिका ही बहुधा मराठींतूच आसा. जाल्यार ती आमची गेल्यांक ज्या लोकांक मराठी भास समक कळना की तांकां ताचो समर्थ कशें कळचो, अर्थ कळले शिवाय तांतूं समर्थांनी केल्लें मार्गदर्शन कशें कळचें आनी तेंच कळनी जाल्यार तें आमी जिवनांत उतरोवचें कशें आमगेल्या. ताचे खातीरची श्री समर्थांनी म्हाका ह्या ग्रंथाचें मराठींत वाचन करून तातूंतलो शब्दार्थ मात्र न्हय तरी भावार्थू, मतितार्थू, गुढार्थू जाल तितले मट्टाक ससार करून सांग म्हूण स्पश्ट प्रेरण दिली. ही ग्रंथाचें मराठी वाचन आनी कोंकणींत ताचें विवेचन करची प्रेरणा व्यक्त करचे भितर म्हगेल अनेक मित्र मैत्रिणींकय ही प्रेरण मेळ्ळी आनी तांणी खुशीने हो आनंद यात्रा नांवाचो ऑनलायन ग्रूप तयार केलो. जय जय रघुवीर समर्थ हो ग्रंथ श्री दासबोधू इतलें सोंपें मराठींत आसा तरीही तांतून टू रीड बिटवीन द लायन्स हे मस्त गर्भीत अर्थ आसा. ती मुख्य म्हळ्यार हातूंत शब्द शब्दांतू ओवी ओवींतू आनंद स्वरूप श्री रामागल चैतन्य आनी एक उच्च कोटीचो अक्षय आनंद खचून भरला. स्वता श्री रामाने हांकां तांणी 11 वर्सां चेडूं आसतना ह्या पूर्वश्रमी नारायणाक आपणा पांयार बसून रामनामाचो जप दिलेलो आनी लोकोद्धारा खातीर अनुग्रहीत केलें. हे श्री समर्थ रामदास स्वामी शिवकालीन शिवाजी महाराजांगल गुरू. 400 वर्स पयले समाजाची परिस्थिती अत्यंत वायट आशिल्ली. तांगेल्या काळांत परकीय राजसत्ता तांगेले लाळ घोटून श्रीमंत जाल्लेले आमगेलेच गब्बर लोक सत्तांध अगदी मोकाट सुटलेले बैलावारी जनतेक लुट्टून खाताले. प्रज हीन दीन जाल्लेली बावडी. धट्टे कट्टे लोक सुद्दां स्वता आत्मविश्वासूच गमावन बशिशे. फक्त प्रारब्धाक दोष दितची निष्क्रिय आलसांतू जगतली सामान्य जनता ती. मरण येना म्हूण कशीपणी जगताली आनी कशीपणी मरून वताली. सामान्य जनता स्वत्व विसरले लोक तांकां प्रपंच सुद्दां जमनाशिल्लो ती परमार्थ कर्म करतली. फुकट घालयताली अशी लॉटरी लागील मेळ्ळेलो दुर्लभ जन्म मनुष्य जन्म. हें पळोवन श्री समर्थांगेल कनवाळू मन अगदी कळवळून आयलें. बुडते हे जन न देखवे डोळा म्हणून कळवळा येतो चित्ती. तुकाराम महाराजांनी तें सांगलें. अशीच तांकांय जालें. असले जनतेक हल्लोवन जागे करून तांच्या दुख्खाच्या खाईन थावन भायर काडच्याक तांगेल मानसीक आनी शारिरीक सुद्दां प्रगती करच्याक आलशांक आंग मेहनतीचें काम करून गोमटो करून स्वतागेल प्रपंचपुणी करात गृहस्थाश्रम आचरण करून ताजे मागीर आध्यात्मीक उन्नती साधून घेवचे खातीर हो ग्रंथ श्री समर्थांनी बरयला. प्रत्यक्ष श्री रामाने तांगे सद्गुरूंनीच तांचल्या थान हो ग्रंथ बरोवन घेतला. ह्या ग्रंथाक परपेच्युअल सक्सेशन आसा. म्हळ्यार कसलें तरी तांतू सांगेल ज्ञान, तांतू सांगेल भक्ती मार्ग, प्रपंचांत वापरच्यो युक्त्यो सगळे अजुनिकय एप्लिकेबल आसा. ती म्हळ्यार तसलीच वायट परिस्थिती कालांतराने आतांय दिसून येत न्हय. रोगराईन भयभीत जालेली सामान्य जनता काम सोडून घार बसल्यार पडटा कशें मेळटलें, उपास मार जायत की कशी ही काळजी. घरा भायर पडल्यार कोरोना असलो वाव झडप घालच्या टप्पून बसला आमचेर.
एक बाजून असली परिस्थिती आणि दुसरें पावला पावला निस्वार्थी राजकारण हांनी सर्व जानांगल पिट्ट पडतस. तसले वेळार हो ग्रंथराज दासबोधू आमकां अलगद भक्ती मार्गार ताण हाडटा. आमगेल तना मनांत वास करतल्या आमगेल्या चैतन्याक जागृत करून आनंदान कशी जगचें हें हो ग्रंथ शिकयता. शारिरीक सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळतच सुद्दां मनान एक जावन एकमेकांक सहाय्य करचें, एकामेका सहाय्य करूं अवघे धरूं सुपंत म्हणटची आमकां आनंदाची यात्रा घडयतलो हो ग्रंथराज दासबोधू. चला आमी ह्या ग्रंथ विवेचना मार्फत आनंद यात्रेची कास धरुया. आनंद शाश्वत आनंद मेळुया. हो आनंद मनसोक्त पिवच्याकच लागया आमी. आमकां सगळ्यांकय निखळ आनंद अनुभवच्या मेळका ही प्रबळ इच्छा मात्र न्हय, तशी ताजी नितांत गरजय आसा. म्हणून आमी हांगा जमल्यात ती. तशें पळोवच्या गेल्यार आमी सर्व जाण आपापणागल जीवन संवसारांतू मस्त मट्टाक समाधानीच आसतात न्हय. पदोपदी आनंद तो सेलिब्रेट सुद्दां करतात आमी, बर्थडे म्हळें आनीकल म्हळें. जाल्यार हें समाधान आनंद विचार करात कितलें पराविलंबी आसता. टिकना तो इत्या म्हळ्यार ते दुसऱ्यांगेल वागण्याचेर अथवा बाह्य घटनांचेर अशिकल्याचेर पण अवलंबून आसता. आमगेल मना प्रमाण कले जाल्लें की समाधान मेळटा. चिक्के कसले खाट्टकुट्ट जालें न्ही की गायब जालें मग तें समाधान. उदाहरणार्थ समजा मगल फॉरेनान तशीं चल्लो 2 वर्सांनी आमकां मेळूंक बायल चेडवां घेवन आयलो, 15 दिसां खातीर आयिल्लो. कितलो उत्साह समाधान, कितले 1 म्हयनो पयलीं तयारी ताजी. तांगेल सरबराय करच्यान तूं 15 दीस कशी गेले म्हणून कळ्ळी. जालें परत वच दीस आयलोच. तांणी वतना दोळे भरून आयले, उक्कून आयले. गेले मग तें समाधान, खुशी अशी जावच्यांत कसलोय दोश ना, नॅचरल भाव ते. जाल्यार हें आलंबीत समाधान आसा, नश्वर आनंद. हो लौकीक प्रापंचीक आनंद. आमकां असले नश्वर समाधानाचेर आनी मुखार अवलंबून रावची ना. आमकां समाधान आनंद ही आमगेल मना शाश्वत अवस्था म्हळ्यार आवर स्टेट ऑफ मायंड हें कोण घेवचें आसा. खरें तरी समाधान निखळ आनंद ही आमगेल मूळ अवस्था आसा. आमी परमेश्वराल अंशरूप आशिल्ली ती आनंद स्वरूपच आसा ती. फक्त तो भितर निपून बसला, आमकां दिसना. आमी प्रापंचीक जाण संवसारांत बुडलेली. संसरती इति संसारः अशें म्हणटा ती. संवसार हो सतत चलतच आसता. आमकां आनंदाची समाधान जावची ओढ मस्त आसता. आवस बसुल्यांत हांव जुगुळ्ळेली चेडवा वारी. जाल्यार आमगेल पुराय स्थूल इंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय जशी नाक, दोळे, कान इत्यादी आनी हात पाय इत्यादी पंच कर्मेंद्रिय, तशीच आमगेल बहिर्मन सगळेच भायल बाजूकच फक्त उघडतात. तावळी उपजत धोरण आज तागायत दोळे उघडकी भायल्यांची सर्व दिसता. भायरचेच कान्नार पडटा. भायली सृश्टी, बरी वायट मनशां, तांगेल स्वभावा प्रमाण केल्लें वागणें जें बहुधा आमगेल स्वभावानुसार आसना, मस्तपणता. आमकां तें पट्टना, मस्तपण पट्टना. आनी जेन्ना पट्ट न्ही, मैत्री जाता, आनंद मेळटा, सूख मेळटा, तेन्ना सूख मेळता वय. जाल्यार जेन्ना पट्टना तेन्ना ताबडतोब क्लॅशीस येतात. कले मैत्रीन तूं बाबा तफावत आयली, कले जाल्यार मिसअंडरस्टँडींग जालें की लगेच क्लॅशीस येवच्या सुरू जाता. ती दुख्ख जाता. अशी हें सुख दुख्खाचे राहाट गाडगे जिवनात सतत चालूच आसता न्हय. जाल्यार आत्त मात्र श्री समर्थां असले समर्थ मार्गदर्शन मेळू सूर जायना पडे. आमच्या नित्याचे सुख दुख्खांचे परे आशिल्ले आनंदाची झलक मेळच्याक सूर जाता. त्या आनंदाचो स्वाद मेळच्या लागता. त्या स्वादाची आमकां चटकय लागता. आमगेल खरें तरी फायनल डेस्टिनेशन ह्या यात्रेचें आत्मज्ञान मेळोवचें. म्हळ्यार हांव खंय थान आयलो, म्हाका खंय वचचें आसा मृत्यू नंतर. आनी मुख्य म्हळ्यार हांव खरें म्हळ्यार कोण. हांव परमेश्वरागलच अंश अशें मस्त जाण म्हणटा ती. आपणें आयकल्या, समर्थय सांगता ती. जाल्यार ताजो अनुभव म्हाका केन्ना जातलो हाजी म्हाका आतां ओढ लागता. ह्या यात्रेन तो अनुभव प्रत्यक्ष मेळका म्हणूच तरी ही आनंद यात्रा नेटान पार करका अखेरथाय आमी. जाल्यार ह्या खऱ्या आनंदाचो रुचकर आमरसू आमच्या यात्रेन तूं अखेरथाय वाट पळोवच्या लायना.
अथ धोरण इति थाई मार्गक्रमण करतन करतनाची श्री समर्थ आमगेल कुटुंब प्रमुख आशिल्ली मिती ते स्वता तो आनंद आमकां वांटचे सती. आतां ते पिवनचें काम मात्र आमगेल न्हय, तोंडांगेल तरी पिना म्हूण थू केले उपयोग ना. आतां ते पिवनचें काम आमगेलें अशी त्या म्हणटा तूं, अशी तुमी म्हणशात. ताचे खातीर एक काणी सांगता. एक फंतने 2 दोस्त तांगेल एक तिसरे मित्रागेल गांव फिरूंक वचून त्या मित्रागेल व्हड आमराई आशिल्ली. हांकां ती पळोवनची आशिल्ली. त्या मालकाक दाखोवनच्या येवनच्या वेळ ना. तान्नें कल केलें तागेल माळ्याक तांकां ती आमराई दाखोवनच्या सांगलें आनी तांकां जावंका तितले बरबरे आंबे खावच्या दिवच्या सांगलें. तेगय वचूली दोगांय वचून माळ्या घेवन. माळ्याक फक्त अर्दच तास वेळ आशिल्लो. व्हडली आमराई अर्द तासान कशी पळोवनची बा. तरीके तातूंत एकलो मस्त चौकस आशिल्लो. तो ते माळ्या सांगात फिरतची आमराईन तूं फिरत आशिल्लो चौकशी करतची. आमराईन झाडांक मस्त आंबे लागिल्ले. हो माळ्या सांगात फिरत राबलो जाल्यार ही तो म्हणटालो ही खंयची जाती, ती खंयची जाती, हाजो रंग कसलो पळोवया, अयो वजन कितलेंस. दुसरो मनांत म्हणालो म्हाका जाती कळून उपयोग कसलो. ताचे पाशी अर्द तास दिला न्ही, शक्य तितले आंबे खावन घेवेद, ताजो रस चाखून पळोवया. तान्नें माळ्याक सांगलें, अरे तूं फिरतन फिरतन बेगी तुका कळटा न्ही, म्हाका कळना खंयचे आंबे बरे म्हूण, खंयचे झाडाक बरे आंबे लागतात रुचकर. ते सगळे तूं जावन खंयचे पळोवन गोड पिक्के आंबे फळ आस ते वट्टू करून म्हाका हांगा झाडां मुळां हाडून दी पळोवया. माळ्यान तशें केलें आनी हो पयलेचो मनुश्य माळ्या सांगात परत फिरूं लागलो. पयलो मित्रूय थोड्या वेळाने हाल्याक येवन बसलो. आंबे पळोवन खूश जालो जाल्यार लेकाक अशी दिसनी खावन पळोवया म्हणून. आंबे रंगू वजन परमळ सगळे आजमायले ताणें. तागेल ज्ञानान मस्त भर पडली. हांगा ह्या खावू गे मित्रान कल केलें बरबरे परमळी आंबे घेवन खावन सपाट लायलें नुसतं. 4-6 आंबे प्रत्यक्ष खाल्ले. वा कसले गोड्ड आंबे. खावन तृप्त जालो. धेंक काळो. तितल्यांत अर्द तास संपलो. एकल्याने आंब्याचें बाह्य ज्ञान करून घेतलें जाल्यार चान्स आसूनय एक्कय आंबो खावन पळयनी ताणें. पाप. ताजितले आंबे आसून सुद्दां भोव बुदवंत जालेली मिती ताणें एक्कय फळाचो आस्वाद घेवच्या कशें कनी तो. सुकोच परत आयलो. आमगेल तशें जावं न्ही मग. यात्रा करतना भक्तीच्या आमराईंतले आंबे काण खातची, प्रत्यक्ष त्या आनंदाचो आस्वाद घेतची, दुसऱ्यांकय चाखयतची मुखार वचचें आमी. म्हळ्यारीची समर्थांक अभिप्रेत आशिल्ली आनंदाची रोखडी प्रचिती अलौकीक भक्तीचे आंबे आमकां मेळटले. हे अलौकीक भक्तीचे आंबे कितले खाल्ले न्ही तरी अजीर्ण जायना. हाका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल युटिलिटी म्हणटा ती. म्हळ्यार 1 खाल्लो, 2 खाल्लो, 3 खाल्ले पुरबा म्हूण दिसता, अजीर्ण जाता, टॉयलेटा वचका लागता एक साम. तशी हांगा जायना. उलट आनी खाव्या चटक लागता. कितले खाल्लेले तरी ते आवडी लागली अंतरी तशी भयंकर तिने गिळिले गगन खंय तशी गगना इतले व्यापक जाता आमगेल आवडी. चटक लागता ताजी. आनी ह्या भक्तीचे आंब्याचे रस चाखत वचूल्यार प्रवासांतू आमकां मुखार सरच्याक आमगेल मनाक सुद्दां एक नमने ऊर्जा मेळटा, शक्ती मेळटा. श्री समर्थ स्वता आमगेले यात्रा प्रमुख आसती. सतत दासबोधा रुपाने थ्रू आउट ते आमचे सांगातीच आसतले. बोट धरून आमकां चलयतले. लक्षांत दवरात. त्या मितीची आनंद यात्रा आनंदाने अंतिम आनंदी मनाच्या अवस्थे खातीर आनंदान प्रपंच सांबाळतची, वाटेर आनंदात स्वता उपभोग घेतची आनी सहप्रवाशांकय तो आनंद वांटची करचो आसत आमी हो प्रवासू. हांतू तुमगें सहर्ष स्वागत करता. ही यात्रा खंयचे वाहनान करची, खंयचे वाहन तरी आमगेल स्वताल मन. हांकां खंय कार बस हांगा उपयोग पडना. हो भितर करचो. त्या म्हळ्यार आमगेल आनंद आमगेल भितर आसा. आतां आमकां अंतर्मुख जावंका आनी तें फक्त मनानेच साध्य जाता. मन जशी भायर मोकाट फिरता न्ही तशी
ताका चुचकारल्यारी ताका ताब्यान दवरल्यारी ते भितर वचून आमकां सगळें मेळोवन दिवचें शकता. आमगेलें स्वता मन हेंच तें वाहन. जाल्यार आत्तां कशें आसा तें खंयचे अवस्थेंत आसा तें इतली व्हड मानसीक यात्रा करची क्षमता तांच्यान सद्या आसवें हेंवूय पळोवंक न्ही. त्या खातीर समर्थांनी तांगेले मनाचे श्लोक हें एक सान 205 श्लोकांचें ऑपरेशनल गायड म्हूण येद तें आमकां दिल्या. तें इतकल जाता की दासबोध वाचनाक सुरू करचे पयलें प्रत्येक पंथांत 13 तरी हे श्लोक पठण करका अशी नेम तांणी घालून दिला. जाल्यार ह्या यात्रेंत तूं वेळेची पाबंदी किंवा बंधन म्हळ्यार तें 2.25 तासांत तूं प्रत्येक एपिसोड पूर्ण करका अशें ठरयलें शिलमिती. आमी 13 न्हय जाल्यार तरी थोडेपणी श्लोकांचें विवेचन करचो प्रयत्न करतलींची. त्या मिती आमगेलें मन सक्षम जाले शिवाय यात्रेंत शामील जावचें ना आनी यात्रा सुरू केले शिवाय मन सक्षम जायना. विचार करात हय की न्ही. आमगेलें मन आतां सक्षम ना, सक्षम जाले शिवाय यात्रेंत शामील जावचें ना अशें जर आमी ठरयलें तरी यात्रा सुरू केल्ले शिवाय मन सक्षम कशें जातलें. मनाचे श्लोकांचो अभ्यास केले शिवाय मन सक्षम कशें जातलें. ह्या त्रांगड्यांत आमी आतां पडचें नाका. समर्थ म्हणटात न्ही की तुमी जॉयन जायात आनंद यात्रेक. ते म्हणटात न्ही एक चल्ल्याक लग्ना पिश्य आशिल्ली खंय. पिश्य आसतना लग्न जायना, पिश्य आशिल्ली मितीची लग्न जायना आनी लग्न जाले शिवाय तागेलें पिश्य वचना खंय. तशी आमगेली गती जावं न्हय. म्हणूच समर्थांनी फक्त आपापणागेलें मन मागीर तें खंयचेय अवस्थेंत आसो तें घेवन प्रामाणीकपणे यात्रेंत सामील जायात चेडवांनो म्हूण सांगल्या. म्हळ्यार मनाचे श्लोकां प्रमाण वागून मनात सर्विसिंगय करूंक जाता. ताका परत परत भक्ती मार्गाचेर ताण हाडचें आनी त्या सांगातीची आनंदाची दासबोध श्रवण यात्राय चालू दवरची होच तो मार्ग. आतां मनाची अवस्था म्हळ्यार नेमकें केल्लें. समर्थांनी दासबोधांतूं 4 प्रकारचे मनाचे अवस्था वर्णन केले. ती अगदी तोगुची म्हळ्यार लोएस्ट मनाची अवस्था धोरून सगळ्यांत वयली श्रेष्ठ श्रेणी सुद्दां तांणी सांगल्या. आतां पयली अवस्था कल पळोवया. पयली अवस्था बद्ध. बद्ध म्हळ्यार कल्लें फक्त देह बुद्धीन जगतल मनुष्य. हांव म्हळ्यार मगल देहू फक्त. मगल देहू म्हळ्यारच हांव. हो भाव मनात घट्ट खिचून बशिल्लें मन. तांतून शिरकलेलें स्वताच स्वताक बांदून घेतिल्लें हें मन. त्या मितीची हांव मगल देहू, मगल प्रॉपर्टी, लौकीक प्रपंच, मगल देहांत थावन आयिल्ली इतर देह, चेडवं नात्र कायम ह्याच प्रापंचीक आनी प्रपंचाक सांबाळच्याक धावाधाव करची ह्या मनाने. होच तागेल स्वार्थू, इतलोच तागेल परमार्थू. मगल देहा भायर मगल खरें अस्तित्व देवत्व आस जे आनंद स्वरूप आस. हाजी पाप तिळ मात्र कल्पन नातिलो तो बद्ध. तो स्वताक सेल्फ मेड म्हणून घेता. हांव देवाक मानना इतली सुद्दां म्हणची तागेल मजल वता केन केन मस्तणागली. त्या पिश्याक हें कळना की तान्ने देवाक मानना म्हणटरके देव ताका आपणा चेडू मानता न्ही. म्हणूच तागेलें जीवन चल्ल्या. देवान फाय ताका मानचें ना ठरयल्यारी तांची गत ही कसली जातली. त्याची घडये घरा मुखारी रामनाम सथय म्हणटल्यांगेर गर्दी जातली की ना ताजे मुखारी. असो मस्त बद्ध लोक देवाक मानतात सुद्दां. तसले आसत बद्ध. जाल्यार कश निमित्तान देवाक मानता ती. देवागेल पुजा अर्चा करतले आसतात ते. जाल्यार ये देव वो देव म्हणून देवाल्याक सुद्दां बार्गेनींग करतले. कर्मकांड नवसायास करचे आनी सापेक्षेने देवाक मानतले हे जीव कसलेपणी अपेक्षा आसता तांगेली. त्या देवाक आपणागेल नोकरसो वागोवच्याक पळयता ती. देवाक नमस्कारू पुजा सगळें करता ती. जाल्यार तें भय्येन करता ती, प्रितीन न्हय. हांवें नमस्कार कर न्ही जाल्यार हो देवरुपी नौकरू तगडस्म तान्ने म्हाका मान घाल्यार हें कायम भय्य. कल्लें बरें जालें की आनंद पावचो. हांव कल जाल्लें म्हणचें. कल्लें बरें जालें की आनंद पावचो आनी तें हांव केल्लें म्हणूच तें जाल्लें बरें जाल्लें अशें म्हणचें. आतां बरें जाल्लें मात तान्ने करचें आनी मना विरुद्ध घडलें की लगेच देवाक सांगचें. हो बद्ध मनुष्य. असल्यांगेलें जीवन कशें चलता हाचें वर्णन श्री समर्थ करता ती. समर्थ म्हणटा ती
आला आला प्राणी जन्मासी आला, झाला झाला वाढला थोर झाला, केला केला व्यापही सर्व केला, गेला गेला बापुडा व्यर्थ केला. असलं बद्ध म्हळ्यारी बांधिलं स्वतःक हा फक्त देहची ह्या कल्पनेन बांधून घेऊन ताजे जबरदस्त धांकणे स्वतः गेल्याच आत्म्याचेर घट्टी अडचून धोरणं जन्म मरणाच्या फेऱ्यां तू शिरकलेल तो अभागी जीव हो बद्ध हाका युक्तीने बंधनांत सोडूंक लागता. आणि तें कामय आमगे दयाळू समर्थांगेले मनाचे श्लोक आणि श्री दासबोध ह्या ग्रंथामार्फत स्वतः तेच करचे आसत. 80% लोक बद्ध असतात अशी समर्थान म्हळ्या जाल्यार आमगेल सारस्वत प्रजेंतू उपजत धोरणू किंबहुना आवसू पट्टांत याद धोरणूची आमकां समर्थ गुरू मेळ्ळे ती. त्यामीत खरो देव तांतूल देवत्व हे बाळकडू आमकां उल्लोंच्या कोळचे पयल धोरणू मेळ्ळेल मिती आमगेल समाजांत हें प्रमाण 80% थावन अर्दारपुणी आयलें आसका. आतां दुसरी ताजवेल अवस्था म्हळ्यार मुमुक्षू. बद्धाचोच काळांतरान मुमुक्ष जाता. कशी जाता? तागल पूर्व सुकृताने त्या बद्धागल पूर्व सुकृताने सुदैवाने आतां कसलें तागल वायट जालें तें बरें वे म्हणशा ती तागले अंतीम बऱ्यापणा खातीर हें जाता. तागल पूर्व सुकृताने सुदैवाने कल जाता की ताणें इतकें केल्लें कसलें काम केलें तरी ताका आयुश्यांत यश म्हूण मेळना, फक्त दुख्खची दुख्ख मेळटा. तावळी बद्धा गेली हांव करतां हांव रे ही मनाची जी अभिव्यक्ती आसता न्ही ती खंयकी गडगडच्या लागता. आपणापाशी एक उच्च शक्ती कोणकी आस आनी त्या शक्तीगल हातांत तूं आपणागल शेंडी आस हें ताका शेवटी कळच्या लागता. तावळ तो खऱ्या अर्थाने भित्ता आनी त्या शक्तीक शरण वता. देवा म्हाका सोडय देवा म्हूण खरे खरे रडता. तेन्ना देव स्वताची मनुष्य रुपाने गुरु रुपाने ताका सोदून येवन प्रयत्नपूर्वक ताका झांटींथान भायर येवच्याक मार्गदर्शन करता. अर्थात मार्गदर्शना प्रमाण वागचें मार्गक्रमण करचें हें काम त्या बद्धांगेलींची. पण गुरुकृपेने बहुधा तो यशस्वी जाता हांतू ताका मोक्षाची इच्छा जाता. बंधनांथान सुटका ही इच्छेपुणी जाता न्ही ताका आपणागेली चूक ताका कळच्या लागता. तागलें हें जायी तें जायी ह्या मोहपाशाचो क्षय जाता वता आनी बद्धागल रुपांतर जावन मोहाचो क्षय जालेलो तो मुखावेली मुमुक्षू ही अवस्था तांत तो वचून पावता. तिसरी म्हळ्यार साधक अवस्था. हांगा मुमुक्षू त्या मार्गदर्शकाक खरें शरण वता आनी म्हाका तुगेल पदरान घे कृप करी म्हूण गुरूंगेल चरणांत झोकून घेता. तावळ दयामय गुरू ताका उटकारून मनापासून आलिंगन दिता ती. आपले म्हणटा ती चेरडा तूं मगलोच न्ही आमी पळोवया. मुमुक्षुगेल मन हांगा गुरूंगेल चरणा लागीं संलग्न जाता तेन्ना गुरू ताका गुरुनाम दिता ती आनी मुमुक्षूचो साधक जाता. लग्ना नंतर जशी बामण बायल मनान एकरूप जावच्याक पळयता ती प्रयत्न करता ती एकनिश्ठ राबता ती तशीची हो साधक गुरूंगल चरणा लागीं कायम एकनिश्ठ राबची शपथ घेता आनी आपणागल मनाचें उन्नयन करून घेता. म्हळ्यार कल्लें तो चरणा लागीं संलग्न जाता. तेवें शनय शनय हें उन्नयन जाता आसता. पयलीं गुरूंचेर विश्वास बसता, नंतर श्रद्धा बसता, नंतर निश्ठ जाता. हें केन्ना जाता? गुरून सांगिल्ली प्रत्येक गोश्ट लक्षांत दवरून तो वागता तेन्नाची. पयलीं विश्वास बसता अरे भय ताणें सांगिल्लें बरोबर आसा. खड्डेरी श्रद्धा बसता. अश्रद्धा म्हळ्यार कल्लें एखाद वेळ आमी वागलीं जाल्यार गुरून सांगिल्लें तशी रिजल्ट मेळ्ळी. तावळी गुरूंक संका म्हूण दिसना. श्रद्धे बी कल जाता आमगेलेंच कलेपणी चुकलें आसतलें तांकां वचून विचारया अशें दिसता. आनी ते आमकां शंकेचें निरसन करतात हांगा तूं चुकलो म्हूण आनी आमगेलें सुदारणा जाता. आनी ताजे नंतर ही श्रद्धा गाढ श्रद्धा जाता कडेन निश्ठ जाता आनी शेवटी एक निश्ठा. ह्या टप्प्यांत हांव साधक प्रगती करता करता वता नम्र जाता. गुरू कार्य हेंच तागेलें कार्य जाता. ताका अनेक गुरू संत दिसता ती मार्गारी मेळटा ती तांगेल मार्गदर्शनान सुद्दां ताका तागल सद्गुरूंगलोच हात दिसता. कसलीय शंक आसल्यार तो गुरूंकच नम्रपणे विचारता. कशें विचारता? गितेन सांगल्या
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः. आता चौथी अवस्था म्हळ्यार उच्चतम अवस्था सिद्धावस्था. साधक आगल सद्गुरू आपणाक सर्वस्व त्या साधकाक दिवन ताका निहाल करतात. शक्तिपात कोण त्या साधकाक गुरुपदच बहाल करतात आणि आपणाक सगळ्यांगल उद्धार करचे. आपणाक जी मनुष्य असत त्या सगळ्यांगल उद्धार करचे कार्याक ताकाय जोडसून सोडतात. हो सिद्ध पुरुष हो कल करता सिद्ध म्हणून घेना स्वताक. म्हाका आत्मज्ञान जाल्लें अशी तो म्हणूकच शकना. इत्याक म्हणू शकना इत्या म्हळ्यार सद्गुरूने तागल पयल म्हळ्यार मीपणच गायब करता. ते तागल तो वर नासता. तागल मीपण पुरे सरेंडर केल्लें आसता गुरूंक. तो फक्त आनंदमय प्रेममय करुणामय अशी जावन गुरु कार्या खातीरच जगता आणि तागल उर्वरित आयुष्य बद्ध मुमुक्षु साधक ह्या 3 अवस्थेंतून जनांगल उद्धार करच्यांतून आनंदाने सहजतेन घालयता आणि शेवटी पिक्कील पान सहज झाडार थावन सुट्टून अलगद पडतनी तशी अलगद देहांत थावन सुट्टून गुरुतत्वांत विलीन जाता. असलो सिद्ध पुरुष मस्तपंता परत परत जन्म आयले तरी उपजत धरून हे संतत्व सिद्धत्व घेऊनच उपजतात. ते लोकोद्धारात आपण मूळ कोण ही जाणीव तो सिद्ध पुरुष केन्नाय विसरना. तागल मुखावेल जन्मांच न्हय. लिलेन कार्य चलता घडतवत तागल हातांत आप्यापीची ताका कोरका लागना. मंडळी हे इतले सगळें डिटेलान सांगचे कारण कसलें तरी आमगेल लोकांगेल मनाची अवस्था या 4 पैकीच खंयची तरी एक आसतली. आमगेल अवस्था खंयचेस हे आमीच प्रामाणीकपणे सोदून काडचें. इत्याक म्हळ्यार तोच आमगेल पिकअप पॉयंट आसतलो ह्या यात्रेंतलो. थंय थानूच तागल यात्रा सुरू जातली. हातूंत स्वता कमी लेखची गरज ना. भिवची तरी बिलकुल गरज ना. इत्या म्हळ्यार हो सहप्रवास आसा. हांगा प्रत्येक टप्प्यार आमगेल्याच मनाच्या अवस्थेचेय सहप्रवासी मेळटलेची. शिवाय वयले अवस्थेत सहप्रवासी सुद्दां आमी तांचल्याक मदतीच हात मागल्यार मदत जरूर करतली. त्यामित आनंदान ही यात्रा आमी संपन्न करुया. हो दासबोध ग्रंथ बरयतना इतर ग्रंथां वारीची श्री समर्थांगेल मनांतूय प्रमुख 4 गोष्टींचो आराखडो तयार आशिल्लो. ताजे सार्थक करचें हें आतां आमगेल कर्तव्य आसा. पयलीं म्हळ्यार ह्या ग्रंथांत कल सांगचेस किंवा कल सांगल्यान तांणी श्री समर्थ म्हणटा ती येथे केला विशद भक्ती मार्ग. त्यामित आमगेल आनंद यात्रा ही भक्ती मार्गाच्या फुटपाथार थावनूच चलतली. भक्ती मार्ग नांका सरूच चलचें इत्या म्हळ्यार आमी प्रपंचीक लोक आमकां हे ज्ञानमार्ग हो कठीण पडटा जाल्यार भक्ती मार्गार मुखार व्हरता व्हरता अलगद समर्थच आमकां ज्ञानमार्गार हाण सोडतले ज्ञान करयतले. असो भक्ती मार्गार नांका सरूच चलचें. हांगा थंय जुगुळचें ना. इतलें मात्र आमी पळोवंक. त्या खातीर आमी मनाच्या श्लोकांत सांगिल्ली पथ्य पाळका लागतली. तातूंत डूज अँड डोंट्स सांगले ते. त्यामित मना श्लोकांचें विवेचन मनपूर्वक आयकून ताजें चिंतन मनन करून आचरणांत हाडका लागतलें आमी. त्या खातीर गरज पडल्यार मना श्लोक तुमी ई-बूक म्हूण आसता न्ही तें जाय जाल्यार डावनलोड करून घेवेद. ना जाल्यार तें करचें ना जाल्यार सुद्दां कांय बिगडना. अर्थाचें ताजें मनन केलें आनी मुख्य म्हळ्यार मनन मात्र न्ही सांगचे भितर तशी वागच्याकच जर सुरू केलो तरी आपोआपची आमगेल मनांत घट्टी सेव जातलें. तें ज्ञान केन्नाय वचचें ना डिलीट जावचें ना. ग्रंथाचें समर्थांक अभिप्रेत आशिल्लें प्रयोजन केल्लें दुसरें तरी अगदी सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक सुद्दां आपणागल खरें निखळ आनंदी स्वरूप जाणून घेवचो पूर्ण जन्मसिद्ध हक अधिकार आसा. त्यामिती ह्या ग्रंथाच वाचक सध्या खंयचेय मनाच्या अवस्थेत आशिल्ले तर्के ह्या ग्रंथात श्रवण भक्तीने बद्ध आशिल्ले मनुष्य सुद्दां सिद्धत्वात पावका आणि या निखळ समाधानात धनी जावंका ही समर्थांगेली इच्छा. आळशी आशिल्ले प्रयत्नशील उद्योगी जावंका ती. बावळट आशिल्ले चतुर जावंका ती इत्यादी. कोणागेल्याय मनांतूं हें आयकून किंतु परंतु आयल्यार तांकां भी नासतना भीड पावनासतना ताजे उत्तर मागचे स्वातंत्र्य आनी आपुलकी आसका वाचकांगेल मनांतूं. एकमेकां बद्दल प्रेम प्रीती करुणा दातृत्व हे दैवी गुण ह्या यात्रेंत आपोआप वाडीक लागतले. तिसरें म्हळ्यार ह्या ग्रंथाचो
खंच वाचक वर्ग किंवा श्रोतृ वृंदा खातीर हें बरयल्या तरी अगदी सामान्यांगेल सामान्यांतले सामान्य गरीब श्रीमंत विद्वान पंडित निरक्षर अडाणी खंयचेय वयाच असो हाजो लाभ घेवच्याक शकता. आमी सगळींच भावंड त्या श्री राम चैतन्यागेल चेडवां. त्यांनी ती हांगा कोणेय कमी ना कोणेय जास्ती ना. हें सगळें लक्षांत घेवन श्री समर्थांनी ह्या ग्रंथा स्वरूप कशी दवरल्या गो तसलें तांचें नांव कसलें दवरल्या हें ठरयल्या. हो ग्रंथू श्रोता वक्ता हांगेल प्रेममय संवाद ह्या रुपांतून हो साकार केला तांणी. हांगा एक विशेष म्हळ्यार समर्थ हे तोच वक्ता जातात, स्वताच वक्ता जातात आनी स्वता श्रोताय जातात. श्रोत्या पातळीचेर येवन तांगेल त्या श्रोत्यागेल मनान तुले नेमके प्रश्न स्वताच प्रस्तुत करतात ते आनी नंतर परत वक्त्यागेल भुमिकेंत येवन त्या प्रश्नाक पूर्ण समाधान जायसर समर्पक उत्तरय त्याची दितात. श्रोत्यांगेल मनांत अखेरीक कसलोय किंतु किंवा संदेह वर नये ही तांगेल प्रामाणीक इच्छा. कितले अगणित उपकार ह्या संत श्रेष्ठागेले आमचेर. ह्या ग्रंथाचें नांव आसा श्रीमद दासबोध. दासाक रामदासाक श्री रामान केल्लेलो अध्यात्म बोध म्हणून दासबोध. आनी शिवाय दुसरें म्हळ्यार रामागेल दासाने रामदासाने जनतेक तांगेल उद्धारा खातीर केल्लेलो बोध म्हणूनय हाजें नांव दासबोध. अशी गमतीरी आनंदाने आनंद दिता आनंद घेता करतची एकमेकांगेल साथीन ही आनंद यात्रा चालू दवरल्यार आमगेल संवसार वेव्हार लागीं पळोवची नजरय बदलतली, प्रगल्भ जातली, मॅच्युरिटी येतली तांतूं. मागीर तोच संवसारीक प्रॉब्लेम तेंच सगळें मस्त पंत तरी पयले पेक्षा आनी खावन पिवन तगड जाल्ले प्रॉब्लेम्स आमगेल्याय घरान मस्त आसा ती जाल्यार आमकां नवी नजर मेळना पळय. हे प्रॉब्लेमशे दिसनासतना स्टेपिंग स्टोनशे आमगेल उपयोगा येतात. ह्या आयुश्याच्या गणिता परिक्षेंतूं कठीण गणित म्हळ्यार एक आव्हान चॅलेंजशे स्विकारून ताजी उत्तर सोदच्यान तुली गंमत कांय हें वेगळीच आसा. ती गंमत आमकां मेळटली आनी ती गणीत सुटली न्हय की एक अवीट गोडी समाधानय मेळटलें. देव म्हाका कसले प्रॉब्लेम सोडोवच्याक दिता संवसारांतूं इत्या म्हळ्यार म्हाका दिसता की ते सोडयतांची तांतूं हांव एक्सपर्ट जावंका म्हणून. हे एक्सपर्टायजची म्हगेल जिवना लागीं पळोवची नजर आनी आनी दिव्य करता वता. हांगा म्हाका एक शेर उगडास जाता. तो सांगता दुनिया वैसे भी चली जा रही थी, दुनिया वैसे भी चली जा रही थी, चल रहा था गमों का कारवां, चल रहा था गमों का कारवां. दुःखच दुःख, लेकिन गुरु ने निहाल करके सिर्फ उनकी एक नज़र बख्श दी मुझे, मेरा तो पूरा जहां ही बदल गया. श्री राम. एक फंत असली नजर मेळ्ळी की खंय पळयल थंय प्रत्येकान परमेश्वरागेलीच कृपा ताणें म्हगेल मनाक दिलेली ट्रेनिंग लायिल्ली शिस्त हेंच दिसता म्हाका. आनी त्या देवा बद्दल कृतज्ञते शिवाय प्रेमा शिवाय अन्य विचारूच येना. नित्याच्योच सन्न घटनेंतूं तागेलोच प्रेमळ हात दिसून येता आनी मनान नकळत कविवर्य ग्रेस हांगेल्यो कवितेच्यो ओळी स्फुरच्या लागतात. डोळ्यांनी बघतो ध्वनी परिसतो, कानी पदी चालतो, जिव्हेने रस चाखतो, मधुरही वाचे आम्ही बोलतो, हातांनी बहुसाल काम करीतो, विश्रांतीही घ्यावया, घेतो झोप सुखे, फिरून उठतो, ही ईश्वराची दया. खरेंच मंडळी कितले लोक निद्दांतूच मोरून वतात. आमी तश न्ही, आमी आराम न्हिदता ती आमगेल रक्षण तो प्रभू करता, प्रभू श्रीराम. आनी आमी हेल एंड हार्टी उठायता ती आमकां दुसरो दिवस दुसरे क्षण जगच्या मेळटा ती ही तागेली कृपा न्हय, तागेली दया. हें सगळें नजर बेळकी लक्षांत येता. आतां थोडेशे ह्या ग्रंथराज दासबोधा बद्दल. महाराष्ट्रात सातारा जिल्ल्यांतूं सह्याद्री पर्वताच्या कुशींतूं शिवथरघळ नांवाचे खोल घळी म्हळ्यार गुहा अथवा केव म्हूण येद आशिल्ली. ती अजुनूय आसा. ती भितर थावन इतली खोल कंत आनी व्हड आसा की तांतूं जवळ जवळ 125 जाण आरामान बसूं शकता. ती
ह्या गुहेंतून श्री समर्थ रामदास स्वामी आणि तांगल पट्ट शिष्य श्रीमंत योगी म्हळ्यार आमगेल लाडके शिवाजी महाराज हांगेली अध्यात्माची आणि राजकारणात सुद्धा गुप्त खलबत चलताली. शत्रूक इत्ती केल तरी सुगाव लागनाशिल्लो जाल्यार हांकां शत्रुगल सुगाव मात्र लागतालो. कारण कसलें तर तांकां निसर्गान दिल्लें संरक्षण आशिल्लें. हल्लीच्या भारतांत आयिल्ले शास्त्रज्ञांक हो शोध लागला की कितले पॉवरफुल इंटरनेट रेंज इत्यादी वापरतके ह्या घळींत कल्ले चल्ल्या त्या तांगेल यंत्र पिकअप करू शकना म्हणून. आश्चर्य नव्हे. शिवाय ज्या गुड्ड्यांत ही केव किंवा घळ असणे त्या गुड्ड्यार्थान नेमको ह्या घळीच्या माथ्या वेल्यानेची एक धबधबो कायम कोसळत असता. अजुनी सुद्धा कोसळत असतो. आम्ही पळोवन आयल्यान ती. त्यामीत ही घळी शत्रूक दिसनाची निपून गेल्या. असले हे शांत पवित्र रमणीय स्थान नवसृजनाक योग्य आशिल्लें. त्यामितीची या घळींत बैसून तांगेल प्रत्यक्ष सद्गुरू श्री रामरायान तूं मनान एकरूप जावन श्रीमद दासबोध हो पवित्र सर्व समृद्ध ग्रंथ समर्थांनी बरयलो म्हणचे पाशी तांगेले अंतरंग शिष्य कल्याण स्वामी हांकां तो तांणी सांगलो आनी कल्याण स्वाम्यांनी तो शब्दन शब्द काना मात्रा वेलांटी सकट तंतोतंत बरोवन दिलो. प्रत्यक्ष श्री रामानेची जनहितार्थ हो ग्रंथ तांचले थंय बरोवन घेतलो म्हणयेद. हो 400 वर्स पयलेच बरयल्लो ग्रंथ जाल्यार अजुनिकय आमगेल उपयोगा येता. श्री समर्थांनी समाधी घेतना वचन दिल्यां की त्या देहान आतां नाचिल तरी तांगेल मनाचे श्लोक आनी दासबोध ह्या ग्रंथांत ते कायम जिवंत राबून सर्व गरजूंक आनंद यात्रे खातीर तयार करतले, मार्गदर्शन करतले. मात्र न्हय तरी प्रति एकल्याक ते हात धरून स्वता मुखार व्हरतले. हेंच आमगेल आनंद यात्रा कुटुंबाचे ज्येष्ठ श्रेष्ठ आणि समर्थ कुटुंब प्रमुख स्वतः श्री रामदास स्वामी समर्थ. शिवाय रामभक्त प्रोफेसर श्री के.व्ही. बेलसरे हांनी ताजे टीप म्हणटात न्ही ती बरयल्ली श्रीमद दासबोधाची प्रत जी मगल गुरूंनी म्हाका प्रसाद स्वरूप म्हूण दिल्या ती प्रत आमी ह्या वाचनांत वापरची आसती. म्हळ्यार त्यावे एक आशिर्वाद. म्हळ्यार पूण पळ्यार साजूक तुपाची धार ह्या मराठी ग्रंथाचें वाचन करून ताजे कोंकणींत विवेचन करच्याक श्री समर्थांनी मजवारी साध्या व्यक्तीक प्रेरण दिवच्यान 2-3 कारणां आसच्या फावत अशें म्हाका दिसता. पयलें म्हळ्यार हें काम करच्याक मराठी आनी कोंकणी दोनी भास समगोत्तशीलपणी जाय आशिल्ली. म्हाका ह्या दोनी भास येतात न्हय तेमीत आसतलें. दुसरें कहलें तरी श्री समर्थ संप्रदायांत दिक्ष घेतील एक सेवीक हांव. तेमिती तांगेल ग्रंथाचें वाचन नियमीत करतशिल्ली आनी अजुनी करता. श्री समर्थ हांगेल आत्ता काळचे पट्ट शिष्य भगवान श्री श्रीधर स्वामी हांगेल प्रत्यक्ष शिष्य श्री विठ्ठल भिवा परब उर्फ रामदास चरण रामदासी हांनी मगल आध्यात्मिक नाळ अनुग्रह दिवन ह्या समर्थ संप्रदायाक जोडली. तांचले थानून नाम घेतलें हांवें. त्यामिती श्री समर्थ माऊली गेलो आनी मगलो नाळेच संबंध. तिसरें मुख्य कारण म्हळ्यार ह्या सेवे निमित्ताने मगलोय स्वाध्याय जावंका आनी प्रगती जावंका ही तांगेल इच्छा ही मगल सर आखोंपर. खरेंची समर्थ हांगेल ही पोटागी वेगळीच भोर पावली हांव दोळे भोर येतात. परत सांगता मंडळी हांव फक्त एक माध्यम उलयतलें वाचतलें जाल्यार प्रत्यक्ष श्री समर्थची ग्रंथांत बैसून स्वताच सर्व सांगता आसती हेंच खरें. तेमिती ह्या कार्याचो मान राखता आमी सर्वांनीची. हांवें वक्त जाता तावळी तुमचे वरीचे एक प्रामाणीक श्रोताय जाता आसता. स्वताक तपासून पळयता हांव स्वता कशी वागता म्हणून समवागता की ना सांगील वरी पथ्य पाळच्याक पळयता. मना श्लोकान सांगिली नामस्मरणान सतत राबचो प्रयत्न करता. श्री समर्थ हांगेल कायम कडक नजर आसता म्हजेरी अंकुश आसता तांगेलो. ही तांगेल कृपा. मंडळी ह्या श्रीमद दासबोध ग्रंथांतूं दोन मुख्य ग्रंथ आसत. 2 मुख्य भाग आसत. प्रत्येक भागू 10 दशक प्रत्येक दशक 10 समासांचो. म्हळ्यार कल कितले जाले विंगड विशयांचेर बरयल्ले हे सगळे समास मेळून एकूण ह्या ग्रंथांतूं 200 समास आसत. तातूंत पयलो 10 दशकांचो भाग आसने
तो आमगेल्या आमच्यांतल्या न्हीद पडलेले बद्धांक साधकांक इत्यादी हाल्लोन जागी करून भक्ती मार्गाचें महत्व पट्टोवन ताजेर ताण हाडचे खातीर त्या मार्गाचेर ताण तांकां हाडचे खातीर हो वाचतना आमगेल अध्यात्मीक नजर सुधारता वता. नंतर दुसरो भाग नजर सुमारशी तयार जायना पडे तसले वाचकांक कळशी अध्यात्माची जाल्यार थोडे गहन विचार करूं लायतले तसले. हातूं समासाचे श्लोक थोडेची जाल्यार अर्थपूर्ण आसतले. लक्ष दिवन आयकल्यार कांय कठीण ना म्हणा, पण पदोपदी विवेक शिकयतलें ज्ञान. हातूंत पयलोच दशक स्तवनांचो. तातूंत पयलो समास ग्रंथारंभ. ताजे नंतर समास 2 ते 10 हातूंत विनम्र जावन नतमस्तक जावन सगळ्यांगलें स्तवन म्हळ्यार स्तुती करून. आनी हे स्तुती करतना तांणी खरे खरे सद्गुण तांगेले टिपून आमचे मुखारी ह्या ग्रंथराज तांणी दवरल्या ती. ह्या ग्रंथराजा निर्मितीक हातूंत तांणी हातभार लावंका म्हणून त्या सर्वांक तांणी ह्या स्तवनाच्या हातूंत त्या सगळ्यांक पाचारण केल्या. गणेश, शारदा, सद्गुरू, संत, श्रोते, कवीश्वर, सभा, परमार्थू, नरदेहू सगळ्यांक तांणी निमंत्रण दिल्या ह्या ग्रंथराजात निर्मिती खातीर. कित्याक म्हळ्यार तुमगेले गूण घेवन येयाती आनी आमकां मदत कराती म्हूण सांगल्या. आतां हातूंत दिसून येता श्री समर्थांगेल गुणग्राहकत्व हो गूण प्रकर्शान आमकां दिसून येता. तो आमी टिपच्या पळोवंका, सगळ्यांगेले गूण सोदूंक पळोवंका. आतां आमी ह्या स्तवन दशकात समासांचो क्रम पळोवया. समास पयलो ग्रंथारंभ जो आज वाचचो. समास 2 गणेश स्तवन, 3 शारदा स्तवन, 4 सद्गुरू स्तवन, 5 संत स्तवन, 6 श्रोते स्तवन, 7 कवीश्वर स्तवन, 8 सभा स्तवन, 9 परमार्थ स्तवन, 10 नरदेह स्तवन अशेंच. आतां श्रीमद्दासबोध बरयतना श्री समर्थांगेल मनांत कसलें आशिल्लें, थोडक्यान तांगेल मनोगत तांणी ग्रंथारंभ ह्या तांगेल प्रथम दशक प्रथम समासान स्पश्ट केल्या. तशी आमी श्री रामागेलें श्री समर्थांगेल स्मरण करून ग्रंथारंभ हो ह्या समासांतू स्वता श्री समर्थ कल सांगता आसती हें तांगेल्या शब्दांतू मन एकाग्र करून आयकुया आनी ह्या ग्रंथ श्रवणाचो आरंभ करुया. जानकी जीवन स्मरण जय जय राम, जय जय रघुवीर समर्थ. श्रीराम शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे, वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे, कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ. श्रीराम. आठवें वाच्या. दशक 1 समास 1 ग्रंथारंभ. श्रीराम. श्रोते पुसती कोण ग्रंथ, काय बोलिले जी येथ, श्रवण केलियाने प्राप्त काय आहे. ग्रंथानाम दासबोध, गुरु शिष्यांचा संवाद, येथ बोलिला विशद. विशद म्हळ्यार स्पष्ट. भक्ती मार्ग, स्पष्टपणे भक्ती मार्ग सांगला हांगा. श्रीराम. नवविधा भक्ती आणि ज्ञान, बोलिले वैराग्याचे लक्षण. बहुधा, बहुधा म्हळ्यार हांगा अनेक प्रकारचे. बहुधा अध्यात्म निरोपण निरोपिले. भक्तीचे नियोगे देव, निश्चये पावती मानव. ऐसा आहे अभिप्राव. ये ग्रंथी समर्थांगल मत असं. मुख्य भक्तीचा निश्चयो. आता हांगा निश्चयो हा शब्द घडे घडे येतलो. निश्चयो म्हळ्यार निश्चितपणाने नक्की कल्ल मेळटले आनी कोण मेळटले किंवा कोण मेळटले. मुख्य भक्तीचा निश्चयो, निश्चितपणे आमकां भक्ती मेळटा. शुद्ध ज्ञानाचा निश्चयो, आत्मस्थितीचा निश्चयो बोलिला असे. शुद्ध उपदेशाचा निश्चयो, सायुज्य मुक्तीचा निश्चयो, मोक्षप्राप्तीचा निश्चयो बोलिला असे. शुद्ध स्वरूपाचा निश्चयो, विदेह स्थितीचा निश्चयो. विदेह स्थिती म्हळ्यार कल्ले. अलिप्तपणाचा निश्चयो, अलिप्तपण, अलिप्त रावची म्हळ्यार कशी.
बोलिला असे. मुख्य देवाचा निश्चय खरो देव कोणू, मुख्य भक्ताचा निश्चयो खरो भक्त कोणू, जीव शिवाचा निश्चयो बोलिला असे. मुख्य ब्रह्माचा निश्चयो, ब्रह्मा ब्रह्मा म्हणतात, हे खरे म्हणा कोण? मुख्य ब्रह्माचा निश्चयो, नाना मतांचा निश्चयो, नाना मत, नाना लोकांना नाना मत असतात ती, तांतू आपण कोण हा निश्चयो बोलिला असे. मुख्य उपासना लक्षण, उपासनेच लक्षण कले, नाना कवित्व लक्षण, नाना चातुर्य लक्षण बोलिले असे. मायोद्भवाचे लक्षण, म्हणजे मायेची उत्पत्ती कशी झाली त्याचे लक्षण. पंचभूतांचे लक्षण, करता कोण हे लक्षण बोलिले असे. नाना किंतु निवारिले, म्हणजे संशय फेडले त्यांनी, नाना संशयो छेदिले, नाना आशंका फेडिले, नाना प्रश्न ऐसे बहुधा निरोपिले. ग्रंथगर्भी जे बोलिले, ते अवघेची अनुवादिले, न वचे की कदा. मला समर्थ सांगतात हे कसकस सांगले, हे सांगचा प्रयत्न केला कलकलच, पण सगळेच काय आत्ताच्या एक समासान सांगचे शक्य ना न्ही अनुवाद करून असं. तथापि ते म्हणतात, तथापि अवघा दासबोध, आता जे स्वरूप कशी ते सांगतात. दशक फोडून केला विशद, म्हणजे दशक कोरून त्यांनी 10 समासाची रूपान केल्या ती. जे जे दशकीचा अनुवाद, ते ते दशकी बोलिला. त्या त्या दशकांक एक एक नाव दिलेलं असं, आणि त्या नावाप्रमाणे त्याचे समास त्यांनी बरयल्या ती सॉर्ट आउट करून. आता नाना ग्रंथांच्या समती, समती म्हणकले की आधारू, हांग आधार कोणागल घेतला ह्या ग्रंथ बरयतना, त्यांनी सुद्धा ते नम्र जावन ते म्हणना ती हांव केल्लें सेल्फ मेड अशें ते केन्नाय म्हणना ती, कळ्ळें. म्हळ्यार ते सिद्ध पुरुष आसा ती. श्री रामागल प्रत्यक्ष तांकां अनुग्रह आसा. ते सांगतात की नाना ग्रंथांचा आधार घेतला, समती घेतल्या, उपनिषदे, वेदांत श्रुती आणि मुख्य आत्मप्रचिती शास्त्रे सहित. आत्मप्रचिती दिली श्री रामा म्हाका, शास्त्र शिकयली, हे सगळ्याच आधार घेऊन हो ग्रंथ बरयला. हे आत्मप्रचितीचे आशिल्ली न्ही ती स्वानुभवाचे बोल असत समर्थांगले. नाना समती अन्वये, आधाराचे अन्वयाने मस्त तुम्ही आधार घेतल्या ती. कितले आधार घेवचे ते खंयचे म्हणून कळना, म्हणून मिथ्या म्हणता न्हय. इत्याक हे मिथ्य शास्त्राचे आधार घेतला, नुसते तुमकां कल सांगू जाता अशी म्हण न्हय, कल्ल्याक. तथापि हे अनुभवासी हे प्रत्यक्ष आता. मत्सरे यासी मिथ्या म्हणती, तरी अवघेची ग्रंथ उच्छेदती. आता तूं म्हळ्यार हें कल्लें कोण कोण सांगिल्लें तूं घेतल्या म्हळ्यार हे कोण बरयलेत न्ही ते भगवत स्वरूप आसा ती, तांगेल भगवत वाक्य आसा ती. तरी तरी अवघेची ग्रंथ उच्छेदती, म्हळ्यार तांकां सगळ्यांकय निकामी केले वर जालें. नाना ग्रंथांच्या समती म्हळ्यार भगवत वाक्य. हांत खंयचे खंयचे ग्रंथ आयले? शिवगीता, रामगीता, गुरुगीता, गर्भगीता, उत्तर गीता, अवधूत गीता, वेद आणि वेदांत, भगवद्गीता, ब्रह्मगीता, हंसगीता, पांडवगीता, गणेश गीता, येमगीता, उपनिषदे, भागवत. आता हे सगळे ग्रंथ गीता गीता म्हळ्यार हे उपदेश आसा ती देवाने आपणा शिष्याक किंवा साधकाक केलेले. ताका गीत कल्ल्या म्हळ्यार तर ते गेय स्वरुपांत आसा ती, म्हळ्यार ते ओवी स्वरुपांतूं ताका चाल लावन म्हणच्या जाता. मस्तीतले हे कले अनुष्टूप छंदांत वगैरे बरयल्या ती तशी. तरी असले हे गेय म्हणून ते गीत, त्यामी ताका गीता म्हणटात. सगळे हे उपदेश आध्यात्मिक उपदेशांत आसा ती. इत्यादीक नाना ग्रंथ समती बोलिले येत, म्हळ्यार आधारा खातीर हे आपणे घेतले ती, कबूल करतात ते वय हाजा आधाराचेर हांव बरयल्या. भगवत वाक्य यथार्थ निश्चयेशी, इत्या म्हळ्यार मगल श्रद्ध आसा, मगल विश्वास आसा, आणि आत्मप्रचितीन म्हाका कळ्ळ्या की ही भगवंतागेलीच वाक्य आसत नक्की. असले भगवत वचनी अविश्वासे, ऐसा कोण पतित असे, भगवत वाक्या विरहित नसे बोलणे येथीचे. ह्या ग्रंथांत खंयचेय भगवत वाक्याशिवाय आणि भगवंताशिवाय दुसरे फालतू कले बरयले ना. पूर्ण ग्रंथ पाहिल्या विण उगाच ठेवी जो दूषण, तो दुरात्मा दुराभिमान मत्सरे करी. अभिमाने उठे मत्सर, मत्सरे ये तिरस्कार, पुढे क्रोधाचा विकार प्रबळे बळे. ऐसा अंतरी नासला, काम क्रोधे खवळला, म्हळ्यार कोणाचेर विश्वास ना तागलो, शेवटी ताका सगळे रीप अशी खवळून भायर येता ती. अहम भावे पालटला प्रत्यक्ष दिसे,
काम क्रोधे लिथाडिला तो कैसा म्हणावा भला अमृत सेविताच पावला मृत्य राहो. आता हांगा राहू केतू हे राक्षस जे समुद्र मंथनांत जेन्ना अमृत आयले ते देवांक पयलीं दिवंक म्हणून तांणी ही कोणी मोहिनी रूप घेवन देव वांटता आशिल्लो ते हे राक्षसांक कळ्ळे दोग जाणांक. ते गपचूप वचून देवांक रूप घेवन थंय बसले जाल्यार ईश्वराक कळटा न्ही. देवाक कळ्ळें हे राक्षस आसा ती म्हणून, पण तांणी पिवन जालें की ते अमर जातात की न्ही. तर तांगेले अर्ध धड कळचे भितर ते धांवन वचूंक लागले. सुदर्शनाने तांकां मारून घालें म्हळ्यार अर्ध जे अमृत खंय थंय पावनी शरिरांत ते मरून गेले. जाल्यार अमृत पाविले अजुनूय जिवंत आसून हांगा थंय फिरून सगळ्यांक त्रास दिता आसतात. म्हळ्यार राक्षसांगेलें कामच तें असो शेपटीवर बचावले म्हणटा ती तशी. ते राहू केतूक कळलेली मिती देवान आमकां वांचयले. आता असो हे बोलणे तरी हा निकल मुख्य कल खातीर सांगल्या. काम क्रोध हे लिथाडिला म्हळ्यार लडबडलेलो बरबटलेलो तो कशी बर म्हण येत बा. कित्याक म्हळ्यार अमृत पावील राहू सुद्दां शेवटी वायटच कृत्य करता. अमृत सेवताची पाविला मृत्य राहू. आता असो हे बोलणे अधिकारा सारखे घेणे परंतु अभिमान त्यागणे हे उत्तमोत्तम. मागा श्रोती आक्षेपिले श्रोत्यांनी कल विचारलेल्या पहिल्यांची काय बोलिले जी येथ श्रवण केल्याने प्राप्त काय आहे ते परत हांग रेफरन्स घेता ती. मागा श्रोती काय आक्षेपिले प्रश्न विचारलेलो जी ये ग्रंथी काय बोलिले ते सकळ ही निरोपिले संकळीत मार्गे. म्हळ्यार थोडक्यांत हांव सांगलें कल सांगलें श्रोत्यागल प्रश्न आशिल्ले म्हणून हांव तें विशद केलें. आता फलश्रुती. आता श्रवण केलियाचे फळ क्रिया पालटे तत्काळ तुटे संशयाचे मूळ एकसरा. मार्ग सापडे सुगम न लगे साधन दुर्गम सायोज्य मुक्तीचे वर्म ठाई पडे. सायोज्य मुक्ती सर्वश्रेष्ठ सलोखता सरूपता समीपता आणि सायुज्यता हे तीन मुक्त्यो बाकीच्यो नाश पावतात. जाल्यार सायोज्य मुक्ती देवांत एक रूप जायना पडे परत येवची ना ही श्रेष्ठ. तर असले ह्या ग्रंथांत सायोज्य मुक्तीचे वर्म म्हळ्यार चाव ही तुमकां मेळटली. सायोज्य मुक्ती कशी मेळयतली म्हण मेळोवची म्हण. नासे अज्ञान दुःख भ्रांती शीघ्रच येते ज्ञानप्राप्ती ऐसी आहे फलश्रुती ये ग्रंथी. योगियांचे परमभाग्य आंगी बाणे ते वैराग्य चातुर्य कळे यथायोग्य विवेके सहित. भ्रांत अवगुणी अवलक्षण तेची होती सुलक्षण धूर्त तार्किक विचक्षण समयो जाणती. आळशी तेची साक्षपी होती पापी तेची प्रस्तावती निंदकतेची वंदू लागती भक्ती मार्गासी. आता तावळी वर्णन केलं बद्ध मुमुक्षु इत्यादी. बद्धची होती ही फलश्रुती. बद्धची होती मुमुक्ष मूर्ख होती अतिदक्ष अभक्तची पावती मोक्ष भक्ती मार्गे. अभक्त म्हळ्यार नास्तिकू आय एम सेल्फ मेड म्हणटलो तोची भक्ती मार्गार येवन मोक्ष सुद्धा प्राप्त करून घेता हे ग्रंथाच्या वाचनान म्हळ्यार स्टडी स्वाध्याय केलेली. नाना दोष ते नासती पतिततेची पावन होती प्राणी पावे उत्तम गती श्रवण मात्रे. नाना धोके देहबुद्धीचे नाना किंतु संदेहाचे नाना उद्वेग संसाराचे नासती श्रवणे. देहबुद्धी मिती कलकल धोके सती ते टळता ती त्यामुळे नजर मेळटा. आमगे सगळे शंक फिट्टा ती आणि संसारात प्रॉब्लेमशे दिसनात उद्वेग हे श्रवणान घडता. हाज्या ही श्रवण भक्ती आणि श्रवण यात्रस ऐसी याची फलश्रुती श्रवणे चुके अधोगती. आणि मुख्य म्हळ्यार मनास होय विश्रांती समाधान. मन पाप धांवन 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 थक्कून गेल्या तसले मनाक आतां विश्रांती मेळटा खरें समाधान मेळटा. आतां हांगा ते सांगता ती जयाचा जाल्यार इतले सगळे आशिल्ले तरके श्रवण भक्तीक सगळेच येवन बसतले जाल्यार कोण खरें श्रवण करता मनान श्रवण करता नुसतें कान्नान न्हय. ताजे खातीर मन अगदी ब्लँक दवरनू अगदी खाली दवरनू आमी तें आयकूंक कान करिगा सर्वांगा म्हण एक मनान आयकूंक. जयाचा भावार्थ जैसा तयास लाभ तैसा
मत्सर धरी जो पुसातयास तेची प्राप्त. म्हळ्यार थोडे श्रोते कल्ल सांगता पळया ही अशी म्हणून येतात ऐकूनच्याक. तांकां फक्त हांव दिसता किंवा हांव मगल आवाज आयकता, जाल्यार तें कोण सांगता असं हें कळना. हां, कल्लबा होळी ज्ञानी म्हूण मिरयता अशी म्हणून मत्सर करतात न्ही, त्या मनुश्याक तेंची प्राप्त जाता. त्याची रीप बळयता ती. तेमी ती तशी कोर नाका ती. हाजें भान दवरा ती आनी श्रवण भक्ती करा ती म्हणून हें सांगता असो ती. इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे प्रथम दशके ग्रंथारंभ लक्षण नाम समास पहिला. श्रीराम जय जय रघुवीर समर्थ. भक्तगण हो, आज ही ग्रंथारंभ केला आणि फाई कलेस 12 फेब्रुवारी म्हळ्यार माघ महिन्याचो पयलो दिवस. त्या दिवस धरून युजली आमी दासबोधाचे पठणाक प्रारंभ करता ती पारायणाक. तेमी ती गणेश स्तवनाने फाय परत दवरल्या. 11 तारखेक जाल्या तारखेक नाल्यार मंगळार आनी ब्रस्तार न्ही, जाल्यार 12 तारखेक सुद्दां आमगेले हो सत्संग जातलो. तेमी जरूर सर्वांनी येवन आपापणागल मन घेवन येवन आज सांगलेलें चिंतन मनन हांव सांगल्या अशी मनांत घेवं नाका ती. हें समर्थांनी स्वता सांगल्या मंडळी. तेमी ती ताजें चिंतन मनन निधिध्यासन करा ती आनी आपापणागल मन घेवन मुख्य म्हळ्यार आपणागल मनाची खंयची अवस्था आसा हें आज डिटेलान सांगिल्ले प्रमाणे तुमी ताजें चिंतन मनन करा ती. आपण खरें प्रामाणीकपणाने मनुष्य कोणाकय फसूंक शकता, स्वता मनाक फसूंक शकना. आनी कल जाता आमी यात्रेक वतना खंय व्हड्ड गार्डनांत फिरू वचून बा, थंय मस्त व्हड गार्डन तर एक मॅप लायिल्लो आसता कशी वचचें म्हण. तशें आमगेले प्रवासा मॅप आसा जाल्यार त्या मॅपान मदें बरयल्या नाव यू आर हियर एक बोर्ड आसा. म्हळ्यार कळ्ळें हांव वचून की हांगच्यानच हांव स्टार्ट करता कळ्ळें. आतां हांव हांग आसा आनी हांव 100 मिटर दूर आशिल्ल्या सांगाती प्रवासान चडूं शकना. हांव पयलीं ताक वचून मेळका नाल्यार ताणें म्हाका येवन मेळका. तरी एक तर मगल जर लोवर हें आसल्यार हांव हेंचे वयर वचका न्हय, ताणें तो कल्ल्या येवचें. तरी पण हात मुखार केल्यार तो मनुष्य म्हाका हात दिवन वयर उबार दिवचें शकता. समर्थ स्वता म्हाका हात दिता आसा ती. तेमी कांय भंय ना. आनी हो सहप्रवास आसा आमी आनंदाने आनंद दिवया आनंद घेवया करतची आमी आनंद चाखतची मजेंत हो प्रवास करुया. सगळ्यांकय हाजे खातीर शुभेच्छा. श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. जय जय रघुवीर समर्थ.